नाजरेत तो पुसकाट गांव जेजून सगळें ताजें जिवीत ह्याच कारणा खातीर करचिलें. जेजूक अशें करूंक कशें साद जालें. मोगाच्यानो हॉबी म्हळ्यार सरता सगळ्यांक कळटा. सारण्यो करच्यो हॉबी. इवनिंग वॉक हॉबी. गार्डनिंग फुलां झाडां हॉबी. थोड्यांक सांजेचे पोदामुंची हॉबी. आज वांजेल वसतना आज न्ही थोड्या दिसां आदीं म्हाका जळकले 2 हॉबी. एक मस्त बरी हॉबी आनी एकले थंय आसलेली आपुरबाय पळोवची. आनी सबार पोवटी ती लिपलेली आसता. पूण कशें म्हणी हांव ती सोबाय ती आपुरबाय आनी एकले थंय पळयतां आनी काळ जंतावन खुशे मनान ती वाखाणटा. I praise that beauty and goodness in that person. आनी एक हॉबी आसा मस्त पाड हॉबी. आनी एकल्याक दुखचें, अवमान करचें, खाला घालचें ताका लेबल हांव लायतां आनी सबार फावटी ताका बुन्यादच ना. आनी तें लेबल ताका दुखचें लायिल्लें लांब जिबेन हांव तें फुकारतां आनी व्हडल्यान परगडतां. आयचो वांजेल जॉन 1 41 to 52. फिलीप नासोन उडोवन संतोसान आयलो. कोणा लागीं? नातानायला लागीं. आनी फिलीप म्हणालो आमकां जेजू नाजरेताचो जेजू मेळ्ळा. नेगेटिव्ह लेबलिंग. नाजरेत तो पुसकाट गांव. त्या नाजरेतान कितें बरें येत. मोगाच्यानो जेजूची जाप. जेजूक आपणाशी येवच्या नातानायलाक पळयतना नो रिएक्शन. फाटी मारूंक ना. वॉट हॅपन? ताका कळीत नासलेल्या ताच्या बरेपणा विशयान जेजू उलयलो आनी ताणें हेरांक दाखयलें हो पळय स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट गायल. ताजें तें बासकळपण ना, खापटपण ना. जेजून सगळें ताजें जिवीत ह्याच कारणा खातीर करचिलें. दुसऱ्यांची निराशीपणाची, उणेपणाची आपणायलेली लेबलां पिंजून काडून उडोवंक आनी सोबीत लेबलां लावंक ताणें आपली जिणी करचिली. रुमडी रुखा वयलो कुंटा जाकेऊस. कुंटा सूख वसूलदार, खाण घाल्लो, घाणेड्डो. ही लेबलां ताणें काडली. हो अब्रामाचो पूत म्हूण सांगून तांगेर तो जेवण करूंक गेलो. मोलादीक थेलां त्या फारिजेव आनी स्क्रिबांक परमळ्ळी. पूण तिजी तांकां घाण आयली, फातकी. पूण जेजूक परमळ आयलो तिच्या उनोनीत धराळ उद्धार काळजाच्या मोगाचो. आनी तिका नवें लेबल ताणें दिलें. तिणें मस्त मोग केला. मस्त तिजीं फातकां बोगसालीं. निमाणें दृश्टांत. पेद्रू आपणाच विशयांत उणेपण चिंततालो. सोम्या मुजेतान पयस सर, हांव एक फातकी. आनी जेजून तें लेबल काडलें आनी खडप म्हणलें नवें लेबल दिलें. मोगाच्यानो जेजूक अशें करूंक कशें साद जालें.
म्हज्या समजणे प्रकार 2 कारणां. पयलें कारण जेजू थंय स्ट्रॉंग पॉझिटिव्ह लेबल, बापाचो लेबल ताणें तो आपणायलेलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, हांव बापाचो मोगाचो पूत. कितेंय जावं दी, कितेंय येवं दी, हांव बापाचो पूत. That self-concept was there in Jesus. आणि दुसरें ताजें मोटिवेशन, ताका उद्देश एकूच एक. लूक 12:49 हांव कितें आयलां? हांव उजो हाडून आयलां आनी तो पेट्टा म्हणसर म्हाका सुशेग ना. ताका पावरफूल इन्नर मोटिवेशन. म्हजो एकूच एक उद्देश उजो घालून पाड लेपलां हुलपावंक आनी बरें सोबीत भायर हाडूंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, अखेर करच्या पयलें एक नीज घडीत. तो भुरगो 5व्या क्लासींत आसलो. ताका बड्डा, हेड्डा, दड्डा म्हूण मस्त लेबलां आसलीं आनी सादारण तसोच करतालो. शिकनातलो, थंटाळ मारी, रेस्टलेस, दुसऱ्यान दोशी दिवचें. 5व्या क्लासींत तांचें मिटींग जाताना ताका TC दिवन धाडचें म्हूण केलें. 5व्या क्लासींतली तांची 9वी क्लास टिचर ती प्रिंसिपलागेर गेली. गिव मी सम टायम, गिव मी ए चान्स. तिणें ऑफिसाक वचून आर्कायव्ज हाचें फायल काडलें, सगळें पळयलें. फर्स्ट स्टँडर्ड हुशार, सेकंड स्टँडर्ड हुशार, थर्ड स्टँडर्ड हुशार. थर्ड स्टँडर्डांत ताजी आवय कॅन्सर जावन मेली. बापय दुर्बळो, हर एक दीस कामाक वचूंक जाय, धाकट्या भयणीक पळोवंक वच, घरचें काम करूंक वच, इल्लेशें खेळोंक धांवन हेणे तेणें वचूंक ताका अवकाश ना. आनी तें बरोवन आयिल्लें इस्कॉलांत क्लासींत काडूंक ताणें सुरू केलें. ही बिकेम रेस्टलेस बिकॉज ऑफ द होम सिच्युएशन. दुसऱ्या दिसा तिणें ह्या दोनावनाक आपयलें. ताका अशें आर आयलें, पुता तूं हुशार भुरगो, ह्या कारणाक लागून अशें जालां. ती लेबलां आस्तावन काडून उडय. तूं हुशार भुरगो. हांव हुशार भुरगो म्हणलें लेबल ताणें लायलें. त्या वर्सा थावन तो इम्प्रूव जालो, बरो शिकलो, बरे बरे मार्क्स काडले. 12 वर्सां उपरांत, टू एंड द स्टोरी ब्रीफली, 12 वर्सां उपरांत ताजें काजार. ताज्या काजाराक कोण ताजी मम्मी? हिस्ट्री टिचर म्हातारी. ताका धरून आल्तारी लागीं हाडून आयली आनी थंय एक लेबल, माय सेकंड स्पेशल मदर, एमेन.